गोंय राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आनी उदरगत महामंडळान अनुसूचित जाती आनी जमाती खातीर 2 नवे येवजणे चालीक लायल्यात. ताचे आनी महामंडळाच्या लोगोचें लोकार्पण केलें. नवे चालीक लायिल्ले दोनूय येवजणे समाजाच्या लोकां खातीर खूब म्हत्वाचे आसात, अशें मंत्री गोविंद गावडेन पणजेन अनुसूचित जमाती वित्त आनी उदरगत महामंडळाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन म्हायती दिली. एस टी कॉर्पोरेशनचो नवो लोगो आमी लॉन्च करतात आणि दुसरी म्हणल्यार आमी 2 ह्या एस टी कॉर्पोरेशनाच्यो स्किम्स ती म्हणल्यारूच एनहेन्समेंट आश्रय आधार जी स्कीम जी आसा जे आमी 2 लाख रुपये दिताले पयलो ते 2 लाखा रुपया वयल्यान आमी 5 लाख रुपये लोन एट द रेट ऑफ 2% इंट्रस्ट आमी आज सँक्शन घेतिल्लो आसात. त्याच बरोबर द शॉर्ट टर्म लोन जो आसा तो शॉर्ट टर्म लोन 1 लाख रुपये इन्स्टंट लोन विदीन 24 hours एज्युकेशनल त्याच बरोबर बिजनेस आणि कोणाकूय जर केन्नाय एमर्जन्सी मेडिकल सायडीन खातीर जर कितें गरज जर लागली जाल्यार त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही स्कीम आमी ह्या लोकां खातीर आज उगडी केल्ली आसात आणि म्हणूनच आजची ही पत्रकार परिशद आसात. ह्या वेळाचेर हांव ह्या दोन्ही स्किमीचे हँडओव्हर आमचे चेअरमॅन हेजे लागीं करता. अजून पर्यंत जाले आणि 14 crores 44 lakhs आमचे डिस्पर्स जाले. आश्रय आधारात आमचे 3,341 आमचे बेनिफिशरीज आसात आणि 41 crores 70 lakhs आमचे डिस्बर्समेंट जाले. आणि हालीच आम्ही जी सुरू केल्या न्ही शॉर्ट टर्म लोन ताजे सुद्धा आमचे 44 केसीस जाल्यात आणि 17 lakhs आम्ही डिस्बर्स केले. आतां मेरेन महामंडळांतल्यान गोंयांत आशिल्ल्या समाज बांधवांनी हेर येवजणेंचो फायदो घेतला. सुमार रोजगारा खातीर 317 जाणांनी महामंडळा कडल्यान निधी घेवन धंदो केला, अशी माहिती वेवस्थापकी संचालक संध्या कामतान दिली. पोस्ट स्कॉलरशीप आमची आसा, प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप आसा, गगन भरारी स्कॉलरशीप आसा. बट ती स्किमी भितर कितें जातालें की ही ट्रायबल वेलफेअराची स्कीम आसा, पण त्या स्किमी भितर जेन्ना एडमिशन घेतले नंतर प्रोसिजर कायदेशीर तांचें एप्लिकेशन प्रिस्क्रायब्ड फॉर्म भरून दिले नंतर तांकां आमी रिस्बॉन करताले. तेजे म्हळ्यार 6 म्हयने वताले. आमचो लास्ट डेट आसा ऑलमोस्ट नोव्हेंबर, कारण प्रोफेशनल कॉलेजीस जे आसात पळय तांची एकाडेमीक इयर जे आसा ते लेट सुरू जाल्ल्या कारणान आमी नोव्हेंबर सुद्दां तो लास्ट डेट दवरला आणि ते परत दुसरे सेमिस्टराची फीज भरपा खातीर हें खूब डिफिकल्ट आसा. म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी ह्या स्किमी भितर तरतूद केल्ले आसात. एकूच स्वप्न आसा ह्या एस टी कम्युनिटीतलो प्रत्येक भुरगो जो आसा तो पयशां खातीर आपूण शिकपाक वंचीत उरचो न्ही हो एकमेव उद्देश. कारण भुरग्यां भितर पोटेन्शियल खूब आसा हें आमी पळयलेलें आसात. फक्त जाय तांकां आर्थीक आदार, जाय तांकां मोरल सपोर्ट आणि हो मोरल सपोर्ट दिवपा खातीर आज आमचे एस टी कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन त्याच बरोबर मॅनेजिंग डायरेक्टर आज आमी खूब हिरिरीन वावरतात. दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट जो इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड मायन्स जी आसात ती स्कीम ऑलरेडी बिझनेस करपा खातीर मॅक्झिमम 25 lakhs रुपीज आमी लोन दिता आणि त्या संदर्भात 40% आमी सबसिडी दितात आणि त्याचो लोन इंट्रस्ट जो आसा तो 4% आसा. तितून 60% विल बी शेअर बॉर्न बाय द गव्हर्मेंट इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड मायन्स. पण ही स्कीम सध्या जी आसा पळय न्ही ही स्कीम सध्या जी आसा ती EDCन आमी हें केल्ली आशिल्ली, पण आज आमी टेक ओवर करपा खातीर सगळो प्रोसिजर आमगेलो सुरू आसात आणि ती स्कीम मागीर एस टी कॉर्पोरेशन सुद्दां करतले, जेणे करून प्रत्येक जो भुरगो येता किंवा जो एप्लिकंट जो आसा ताका हांगा थंय धांवपाक पडपाक जायना किंवा तेजे भितर कन्फ्युजन जावपाक जायना. म्हणून एक सगळ्याच्या रुपाचे अंडर एक अंब्रेलाच्या अंडर आमी ह्यो सगळ्यो स्कीम हाडपाचे थरलेले आसात. आणि कारण रुल्स अँड रेग्युलेशन सगळे सेम आसात, पण कन्फ्युजन जावपाक जायना म्हणून आमी सगळे प्रोसिजर आज सुरू केल्ले आसात.